आज आम्ही एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. फ्रॉम माय साइड आय जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग. लास्ट टाइम लोकसभा इलेक्शन झाले तेन्ना सगळे ऑल द पार्टीज म्हणजे काँग्रेसान सगळे पार्टींक एकठांय गेल्यो ते इलेक्शन लढपाक. आनी म्हाका आतां खबर ना केन्ना ते पार्टी एकठांय जाल्ल्यो ते फुटल्यो. आय डू नॉट नो दॅट. Again, I remember in my constituency, I am Sarpanch Karmana. In my constituency in Benauli constituency, there was a by-election of ZP. Why I am here at this ZP election time is because of this. After the Lok Sabha election, the ZP election was there. And at that particular time, the candidate, Aam Aadmi candidate in Benauli constituency and my MLA brought all the parties together for one ZP election. And today, when the whole state of Goa is going under for a ZP election, why are the parties not together for one election after the Lok Sabha? Only one election, that also by-election in Benauli constituency. All the parties, the Congress leaders had come to Benauli constituency. And now when it is a time for a general ZP election, why is the Congress party? Where is the Congress party? This is my question to Congress party. Why are you all not there today? They had come, the leaders had come, the state president had come to Benauli constituency for a by-election of ZP. Where are they today? Why that unity is not there for this ZP election? This is only one question to the Congress. काँग्रेसीक आम्ही सदांच चिंतलेले एज अ बिग ब्रदर. कारण ह्या काँग्रेसीक एक इतिहास आहा, 100 वर्सांपेक्षा मायज इतिहास आसा. आनी इतली सिनियर पार्टी आसलेली हिंदुस्थानात आज कशी ती डेसिमिनेट जाल्लेली आहा. हालींच आमी बिहाराचें इलेक्शन पळयलें. हेज्या वेळार बिहार इलेक्शन आज काँग्रेस 5 सिटांचेर उरली. आनी काँग्रेसीन विचार करपाक जाय, एक सेल्फ रिट्रोस्पेक्शन करपाक जाय, तेंची 5 सिटां कित्याक खातीर येयली. व्हेरी इम्पॉर्टंट क्रुशियल इलेक्शन आसलेलें. इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ सेमी फायनल आसली ती. आनी पॉलिटिकल इक्वेशन्स चेंज जावपाचे आसले अशें आमी म्हणटाले. पूण बिहाराक डिझोल्युशन जालें. आतां वेस्ट बेंगॉल आसा, तामिळनाडू आसा, ज्यो ऑपोजिशनिस्ट स्टेट आसा थिंगा आयज कितें परिस्थिती फुडें जातली. फुडले परत बीजेपीचे राज्य आसतलें काय ना. कारण आयज इश्यू आसा नॉट ऑफ द रुलींग फॅक्शन. बीजेपीचो इश्यू न्हू आयज. कारण बीजेपी रुलिंगान आसा आनी बीजेपी रुलिंगान कशी येयल्या ते आख्खे नॉट ओन्ली गोंयकार, आख्खे हिंदुस्थानाच्या लोकांक खबर आहा. आयज आमी अपेक्षा करताले विरोधी पक्षा कडच्यान एक युनिटी आसतली म्हणून. म्हाजो प्रेसिडेंट आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचो जो आयज एसपी म्हणून शरद पवार जे चिकान एक व्हडलें चिकान महाराष्ट्रान जालें आनी ह्याका ज्युडिशियरी इक्वली रिस्पॉन्सिबल आसा. अजून पर्यंत तुम्ही सिंबलाचो इश्यू कित्याक करिना? वाय इट इज नॉट बीन हँडल अप इन द एट द सुप्रीम कोर्ट? ह्या वर्सा तर ते जातलो आमी अपेक्षा करताली आनी आमचे घोड्याळ टीक टीक जातले म्हणून. आनी हांव दुबाव नासलो तांकां. जोरी आमचे सिंबल जरी आज घोड्याळ ना, पण ती घोड्याचे टीक टीक ज्या लोकांची काळजान आसा आनी राष्ट्रवादीचे प्रेम आसा. आता ऑपोजिशनाक दिसता कितें आमचे आज एमएलए ना. एक टायम आसलो 10 वर्सां आमी रुलिंगान आसलेले काँग्रेसी बरोबर. आमचो प्रेसिडेंट मिनिस्टर आसलेलो, आमच्या पार्टीचे एमएलए मिनिस्टर जाल्लेले, आमचे लोक झेडपीचे मेंबर आसलेले इलेक्टेड, आमचे सरपंच पंच आसलेले, आमचे काउन्सिल आसलेले, आमचे प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आसलेले, हेजे आसलेले. पूण आयज आमचो एक ह्या पावंड्याचेर इलेक्टेड मेंबर ना. हेजो मिनींग असो न्हू यू कॅन जस्ट ब्रश असाइड एनसीपी. पण आयज विरोधी पक्षाचे धोरण कितें आसा? फाटल्या दिसांनी मिटींग जाली 3 पार्टांनी. फकत तेंच्यांनी मागले कोण आरजी, गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस एकठांय आयले आनी दे वॉन्ट टू जस्ट निग्लेक्ट एनसीपी. हे म्हाका आतां पॉलिटिकल एरिनाचेर एनसीपीचे योगदान काय ना. NCP is the only political party in this present democracy which got a national recognition within the shortest period of span of 10 years time. आयज आमगे नॅशनल रिकॉग्निशन नासले पण एनसीपी कॅनॉट बी इग्नोर्ड. म्हणून आमी आयज येयले हांगा सावथाक दाखोवपाक. कारण साउथ इज ऑल्सो बेस्टर्न और इज द बेस्टर्न ऑफ काँग्रेस. सेक्युलर पार्टीचो बेस्टर्न ऑफ साउथ गोवा आसा. आमी दाखोवंक सोदता गोंयकारांक ह्या बेस्टर्नाचो फकत फाटल्या वेंचणुकेक चड करून पार्लमेंटरी वेंचणुकेक जे ना जाल्यार डेफिनेटली बीजेपीचो हो सीट जातलो आसलो जर तर एनसीपी काँग्रेसीवर रावले ना जाल्यार.
पूण काँग्रेसीक अजून विसरले शॉर्ट मेमरी आसा. पूण म्हाजो प्रेसिडेंट सदांच म्हणटा आमी एकठांय येवपाक जाय आनी जर तर तुमी बीजेपीक जर पयस दवरतले जाल्यार देर हॅज टू बी युनिटी ऑफ ऑल द ऑपोजिशन. पण नाव देर इज अ फेक नॅरेटिव्ह बीन क्रिएटेड नॉट बाय द रुलिंग बट बाय द ऑपोजिशन बाय निग्लेक्टिंग ऑर डेलिबरेटली किपिंग एनसीपी आउट. म्हणून आमी आयज हिंगा येयल्या साबरमतींत सांगपाक, कारण आमकां सावथाचे लोक आनी नॉर्थाचे लोक आमच्या बरोबर आसा, आमची तेंची टीक एनसीपी बरोबर आसा. म्हणून तेज्याच मोगान आमी फुडें सरलेले आसा. अशें म्हणटा कितें आमचे कडेन लिडरशीप ना. आमी लिडरशीप लोकां मदीं पळयता. आमचे कार्यकर्ते हरियाणा सारको कार्यकर्तो आसा, आमचे भायर सेंट्रा सारके कार्यकर्ते आसा, सरपंच आसा आनी तेंचे कडेन पोटेन्शियल आसा लीड करपाक. आनी गोंयांत फुडलें जे नवे जनरेशन जे आसा ते डेफिनेटली लीड करतले. आनी लोकल सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी जे आसा जशी झेडपी आसा, झेडपीक आमी दुबावन आसून इलेक्शन पळय रावतले. पण आमी एक शिटकावणी दिवंक सोदता कोणाक ऑपोजिशनाक, चड करून जो आमचो बीग ब्रदर म्हणटा ते काँग्रेसीक आमकां बेश्टे तुमी ग्रँटेड धरूं नाका. आमी आसा, आमी स्ट्रॉंगली आसा आनी ताजो रिजल्ट लिटमस टेस्ट इज ओनली द इलेक्शन्स. आनी जे फेस्टिवल डिसेंबर म्हयनो फेस्ताचो दीस, इयर एंडिंग दीस, यू हॅव टू वेलकम न्यू इयर वीथ फेस्टिविटी. आमी क्रिसमस सेलिब्रेट करतले. त्याच्या बरोबरूच दॅट इज अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी. जे लोकल सेल्फ गव्हर्निंग बॉडीचे इलेक्शन आसा त्या इलेक्शनान आमी त्या नेटान वावरतले आनी आमी काम करतले. आनी यंगस्टर्स जे आसा तांकां आमी सीट दितले आनी आमचे ऑलमोस्ट सगळे फायनलायज जाल्लेले आसा. आनी थोड्याच दिसांनी आमी ऑफिशियल झेडपीचे सीट आमी लढयतले. आमी साऊथ गोवन आमचे कॅन्डिडेट आमचे आदले एमएलए आसले. फॉर एक्झाम्पल म्हणटा ते बानाले आमचो एक्चुअली 2 फावटी आमचे एमएलए थिंगा जावन गेले, निश्चित जावन गेले. तशें दुसरे सारखे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमी ह्या हेजेर आमी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी ह्या झेडपी हेजेर आमी मुखार वयतले. पूण आमी तुमकां नांवां मागीर डिक्लेअर करतले. आतां डिक्लेअर आमी करपा नाय, पूण मागीर आमी नांवां डिक्लेअर करतले आनी खंयच्यो झेडपी ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीन बसतले ते आमी तुमकां मिडियाक आमी नेक्स्ट मिटिंगेक आमी सांगतले की हे आमकां दाखोवन दिवपाक जाय की नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी शरद पवार ह्या हेजेर आमकां कितलो सपोर्ट आहा आनी कितलो लोक आमचे बरोबर आहा तो ह्या इलेक्शन जावन कळटलो. कित्याक एक फावटी कितें आहा हांवें चोयलां आतांच, कित्याक 2-3 फावटी एकठांय जावन एक अलायन्स म्हूण दाखयता. आयज अलायन्स म्हूण दाखयता. एक सांगा जेन्ना लोकसभाचो इलेक्शनाक कॅन्डिडेट बसलो बाब विराटो तेन्ना नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी तेंचे बरोबर नासले आनी आमी तेंचे बरोबर रावन आमी कितें मुखार वचून आमी काम करूंक ना. म्हणटकच जो विराटो कॅप्टन विराटो जो आयज एमपी जाला आमचो कांयच ताका नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे कांयच येना. जेन्ना उगडास धरा जेन्ना पार्टी म्हणटा न्हू सगळे पार्टी सगळे एकठांय जावपाची गरज आहा. आयज परत उलयता, जायतीं वर्सां जालीं हांव उलयता आसलो आनी हांव उलयता आहा. आयजूय परत उलयता. जे झेडपी इलेक्शनांत हे बुकलीक आहा न्हू हेजेरूय हांव उलयता. हांव इतलें सांगूंक वता जे सगळे बराबर येयले शिवाय हे कांयच जावपा ना. आमचे कांय जावपा ना की एक एकलो पार्टी आहाय न्हू ते सोजमता आमी सदांच ताका एक दर्जा दिताय. कितें म्हणून बीग ब्रदर. तेन्ना बीग ब्रदर म्हूण दिले कांय ना. तांकां मातशें तेंचे मातशें शेंकडे मातशें फुलता. जेन्ना बीग ब्रदर म्हणलें कांय ना. अरे बीग ब्रदर म्हणटा ते जे पयले म्हणटा तेणी बारीक लोकांचे पार्टये बगले पयले वचूंक जाय आनी उदाहरण घेवपा जाय. आयज म्हणटा ते कितें एक पार्टी सगळी एकठांय आसा. ऑर्गनायझेशन या हे काँग्रेसाचे वा आमचे सगळे आमकडे ऑर्गनायझेशन आहा. आयज आमी साऊथ गोवान येयले. आमी साऊथ गोवान आमचे कॅन्डिडेट घालपाक झेडपी इलेक्शनाक कॅन्डिडेट घालपाक आयज आमी साऊथ गोवान येयले. कित्याक येयले साऊथ गोवान सांगपाक मिडियाचे तरेन की आमी हे फावटी साऊथ गोवान आमचे कॅन्डिडेट आसतले.